मिथुन हळणकर सरपंच पीसी आणि एंटायर टीम सगळे जाण आसले. शेतकऱ्यांचे आणि लोकांचे थोडेशे प्रश्न आशिल्ले. तांकां मोठी बॉक्स कल्वर्ट उदक येवटेच्यान तेवटेन वचपा खातीर जाय आशिल्ले. ऑलरेडी 3-4 जाग्यार जाय आशिल्ले. एक तेंच्यांनी एडिशनल मागला, तो एडिशनल कल्वर्ट दिता तांकां करून. तांच्यांनी डिसिल्टिंग ऑफ दॅट रिवर, म्हणजे आमची जी रिवर पूर्णता वता अस्नोडच्यान, ताज्या करता. फुडल्या 1-2-3 दिसाच्या भितर मिनिस्टर स्वता CEWRD घेवन इन्स्पेक्ट करतलो आनी तेय बी पावसाच्या पयलीं डिसील करतलो, जेणे करून आमकां इन टायम बाउंड रोड कंप्लीट करपाक जाय. लोकांचें सहकार्य अपेक्षीत आसा आनी एकदां हे रोड कंप्लीट जालो काय अस्तोड्या वयलो ताण जो आहा हो पुराय कंप्लीट जातलो. विदीन अ टायम लिमीट जे आमचो कॉन्ट्रॅक्टरूय हो कंप्लीट करतलो हाची म्हाका खात्री आसा. लोकांचें सहकार्य अपेक्षीत आसा, नो डावट. म्हणजे ताका बायपास रोड, म्हणजे सायडीतले जे सायड रोड आसा दोनूय, शिरगांवकारांक आनी अस्नोडकारांकूय बी त्या रोडाचो फायदो जावपाक जाय. ताचे ते सायड रोडूय आमी डेवलॉप करता. उदकाच्यो ट्रेन आनी हे ते कंप्लीट करतले, जेणे करून शेतकरी जे शेत लायता ताका इन फ्युचरूय शेत लावपाक मेळपाक जाय, हो विचार घेवन आमी काम करतात. म्हाका दिसता 130 कोटीचो प्रोजेक्ट जाता तितके बेगीन आमी लोकार्पण करतले हाची म्हाका खात्री आसा. उरलेले बारीक सारीक प्रॉब्लेम्स आमचो बाब मिनिस्टर नितीन हळणकर, पीसी आनी बाकीच्या सगळ्यांक घेवन ते सगळे प्रॉब्लेम्स रिजॉल्व सीएम ते शेतां बुडटात म्हणटा हांगासर उदक बरो मेळटा ताच्या खातीर कितें ताज्या खातीर सांगला पयलीं डिसील करप तेंय सांगलां. कन्सिडरींग ते शिरगांवची जात्रा तांकां तेंच्यांनी एक काम मेन रोडा वयलें आमी हँडल करपाक लायलां. तांकां पार्किंगा खातीर जाय पळय न्ही तेंय बी प्रोविजन आमी ताका एकंदर करूंक लायला. शिरगांव तुम्ही चलो चल